भजना कार्यक्रम ना आमगेल खंयचे एक गौडसा ब्राह्मण समाजाचे एक कार्यक्रम म्हणताना यूथ ना युवा आनी कशी खंयचे रितीर आनी एक भाग घेताची ना पार्टिसिपेट घेताची तेन्ना त्या कार्यक्रमांत आनीक एक चंदाय चढत तशीच आमगेलो जी मृदुला भट आसा मुंबय लागून त्यांनी येवन पंढरापुरांतू जावत तसर ह्या एक विशेष कार्यक्रम म्हणत एक कडेन भजन आनी एक कडेन आमगेले नूतन शाखा मठ शिलान्यास आनी कडेन देवाल दर्शन म्हळ्यार विठोबा रुकुमाईल पळोवत तसले एक स्वाम्याल ಒಟ್ಟು वचून पळोवत तसले पुरा कार्यक्रम भाग घेवच्याक मृदुला भट येयली आसा फर्स्ट टायम ती पंढरापुराक येयली तिगेल्या आमी अभिप्राय ना ओपिनियन निमगुव्या नमस्कार मृदुला कसं म्हणता नमस्कार आम्ही माटुंगा मुंबई दोकून राबचे आमी आनी पंढरपुरा आमी फर्स्ट टायम येतसच GSB दोकून अवकाश मेळ्ळा आमकां आनी पुरे अरेंजमेंट पळोवन स्वामेल ಒಟ್ಟು हे पंढरपूर यात्रा करचे बारी हॉड आनी 4 गंट्याक आमी विठ्ठल देवस्थाना वतसची फर्स्ट टायम पळोवचे दावाक म्हाका भारी खूश जातस येवन हांगा पुरे अरेंजमेंट पुरे एटमॉस्फियर इतले दावाले दैव असं भारी लागेल येवन हांगा फर्स्ट टायम पंढरापुराच्या पुढ्या तुगेलें इमॅजिनेशन कसं आशिल्लें हांगा येता रे तुका तयारी पळोवन कशें आमची गेल अशें दिसता की गांव आयले म्हणके जातस की महाराष्ट्र आयले म्हणके न्ही पुरे गांवचे जना पळोवन कर्नाटका गेले मंगळूर गेले म्हणके जातस आनी पुरे कडेन GSB एक आवाज म्हण एक मिन्स एक आमगेले एक पहचान म्हण येतस पुरे कडेन महाराष्ट्रांतू आनी स्वामेल वट हांगा येवचे भारी एक लायक अवकाश मेळ्ळे देव बरें कर थँक्यू